आमचे मुख्यमंत्री आमचे आमदार आणि आमचे हांगासले त्याचे साखळे सुंदर जावचे डेव्हलप जातले स्वप्न आसलेले आमचे आमदार प्रमोद सावंत आज हांगा आमकां येयल्यात दोगडे कडेन प्रत्येक वर्सा हांगा गाराणें घालतात की दोतोराक मोठ्या प्रमाणात मतां मेळोवन निवडून येवचो आनी तुजो आशिर्वाद दोतोराचेर आसचो आणि त्याच प्रमाणे हे मंडप बांदून घेता म्हटलेलो की हांगा सादो आसलो असोच आसलो पत्रे म्हणजे काडप घालप पूण आतां हें सांगून हें करून कंप्लीट केलो दोतोराच्या सहकार्यान हे सगळें हांगा सांखळेन जे जे गोश्ट ज्यो आतां ज्यो घडटात त्यो सगळ्यो दोतोराच्या हातांतल्या सगळें कांयच जायना दोतोरान हे सगळें करून घेतलां हांगा पळय दोनशे सायडीचे रोड डेव्हलप केले खळयो जाल्यो फातरी जो ओपन गटर आसले तांकां सेवरेजाक कनेक्ट करून घेतले आमी जास्तान जास्त ओके एक दोन घरां उरलीं आसतलीं आनी हे सगळें करतना दोतोरान आमकां पूर्णतया सहकार्य केल्लें आसा आनी आनीक जरी जर तुमकां गांवचो विकास जावचो जाल्यार प्रत्येकान आपूण दोतोरा फाटल्यान रावचें त्याच बरोबर गांवांत जें कितें आसा तें अडचण हाडची न्ही कितें रस्ते आमचें मार्केटूय वाडटलें आनी दोतोरा कडेन एक रिक्वेस्ट आसता की आमचो रिंग रोड आजुनूय तो हें करता तो फाटच्यानसून रोड गेलो जाल्यार आमचें ट्राफिकूय थोडी हें जातली की दोतोरान तेजेर लक्ष घालचें देव जोगडेश्वराक नमन करून जोगड्याच्या आळी हांगासर ल्हानसो मंडप जो आमच्या म्युन्सिपाल्टीच्या वतीन बांदला त्याच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आमचे नगराध्यक्ष बैसिद्धी आमचो स्थानीक कावन्सिलर बाबा आनंद आमच्या जोगड्याच्या आळी आनी परिसरांतल्या सगळ्या म्हज्या मोगाळ भयणीनो आनी भावांनो सगळ्यात पयलीं आमी मंडप बांदून जो लोकार्पण केला ताज्यो सगळ्या जाणांक शुभेच्छा जशें आनंदान आत्तां सांगलें बारीकांतलो रस्तो आसतलो गटर आसतलो किंवा मंडप आसतलो जें कितें करूंक मेळटा आयदर तें म्युन्सिपाल्टीच्या वतीन किंवा PWDच्या फंडाच्या वतीन सातत्यान आमी कंप्लीट केलां तें पुराय केलां आनी स्वच्छ आनी सुंदर सांखळी दवरपाची संकल्पना ही सातत्यान आमी मानीत आसा लोकांनी अशा पद्दतीन सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें जेणे करून स्वच्छ आनी सुंदर सांखळी आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणात आमी डेव्हलप करपाक शकतले परत एकदा आयज हो ल्हानसो मंडप जरी जालो आसत जाल्यार तो ह्या परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक हो खूब युजफूल जाता वेगवेगळे कार्यक्रम जोगडे देवाच्या निमित्तान हांगासर जाता दर वर्सा जावपी वार्षिक पुजा आसतली किंवा बाकीचे कार्यक्रम त्या निमित्तान हो मंडप तांकां सगळ्या जाणांक उपयोगी ठरतलो